नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। आनीक 3 कामगार गेले। सांताक्रूज शेल टॉपाची सेप्टिक टाकी नितळ करूंक देविल्ले 3 जाण घुसमटून सोपले। एकलो मेडिकलांत। सुपरवायझर आनी हॉटेलाच्या मालकाक धरलो। गोयात ओबीसीक 27% आरक्षण। मंत्रिमंडळाची मान्यताय। गोयात वट्ट आरक्षण पावले 41%चेर। एसटी 12, एससी 2%, 15 दिसात अधिसुचोवणी। रुबी रेसिडेन्सीच्या बिल्डराची लायसना करतले सस्पेंड। सगळ्यो बिल्डिंगो तपासतले। मुख्यमंत्री म्हणटा लवंडिल्ल्यो दोन्ही बिल्डिंगो मोडचे नात। 4 अधिकारी जेलीत। बिल्डर अजूनही फरारी। लैंगिक अत्याचाराच्या केशीत तरुण तेजपालाक कोर्टान जामीन न्हयकारलो। जामीन अर्ज मारलो भायर। तेजपाल साक्षीदाराकडे मेतेर जातलो म्हणून सरकार पक्षाचो दावो। आणि मुरगांव बंदरावेली प्रतिभा भीमा जावंक लागल्या दुसरी रिव्हर प्रिन्सेस। कावलाची लूट ऑयल दर्यांत। कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान 40 वर्सां उपरांत 8 कोटी मोडून 2 नव्यो बोटी। खबरो विस्तारान। सांताक्रूज शेलटॉप हॉटेलाच्या सेप्टिक टाकीक 3 कामगार आगताक गेले। एकल्याक मेडिकलांत घाला। 4 जाण टाकी नितळ करपाक देविल्ले। एकलो भितर पडलो, ताका साल्वार करूंक दुसऱ्यान उडी मारली। ताका साल्वार करूंक तिसऱ्यान आनी मागीर चौथ्यान। 3 जाण घुसमटून गेले। वाळपयचो महेश माजीक, दांडेलीचो चंदू नायक, केरळचो विष्णुदेव विश्वंभरम हे 3 जाण गेले। शेलटॉपाचो मालक लेनिन वेगश आनी सुपरवायझर केशव कुंकळकाराक पुलिसांनी ताब्यात घेतला। सांताक्रूज वाठारांतल्या हॉटेल शेल टॉप ह्या हॉटेलाची सेप्टिक टँक साफ करपाक गेल्ल्या 3 कामगारांक बुधवारा मरण आयलें। सेप्टिक टँक नितळ करपाक टाकयेंत देविल्लो एक कामगार बेशुद्ध जावन टाकयेंत पडलो। ताका काडपा खातीर दुसऱ्या एका कामगारान भितर उडी मारली। ताचे फाटोफाट हेर 2 कामगारांनी टाकयेंत उडी मारली। एकामेकाक वाचोवपाक टाकयेंत देविल्ल्या वाळपयचो महेश माजीक, दांडेलीचो चंद्रू नायक आनी केरळच्या विष्णुदेवाक मरण आयलें। नेपाळचो कामगार संतोष ओली जखमी जाला। उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या कामगारांच्यो कुडी भायर काडल्यो। टाकयेन आमकां स्लोत म्हणजे चिखल हलता तो दिसला म्हणून भितर देवले बरें एकल्या मनशाक पयलो काडलेला। मागीर सोदल्या उपरांत आनीक 3 जाण मेळ्ळे आमकां। 3 जाण मेळ्ळे तेतूंतले एकलो सारको सादारण बरो आहा, दुसरो अनकॉन्शियस आहा म्हटल्यार जितो आसलो आनी 2 जाण जे काडला पळय ते 108 सांगल्या ते डेड जाल्यात। तेंच्यांनी ते व्हरांक ना आनी ते दिला आमी पुलिशेच्या सुवातेर। अशें आमकां 4 जाण टोटल मनीस मेळ्ळा आनी म्हाका दिसता ते मेळ्ळ्यार कशें भितर की ते तितून तांकां ऑक्सिजन मेळांक ना, घुसपाटले ते ऑक्सिजन कटप म्हणजे कमी आसलो सारको आनी तेंच्यांनी लास्ट स्टेजी पर्यंत काम केलां आनी मागीर ते कोलॅप्स जाले। हॉटेल शेल टॉपाचो धनी लेनिन वेगस सुपरवायझर केशव कुंकळकाराक अटक केल्या। सरकारान असल्या हॉटेलांची चौकशी करची अशी मागणी आमदार विष्णू वाघान केल्या। दुर्दैवी घटना पण हेची चौकशी करपा जाय सरकारान। अशाच तरेचे आनी खूब कडेन आसूं येता म्हणजे आमची यंत्रणाय बी कितली ढिली आहा ती पळोवपा जाय, ती कळटा पळय ताचेर की टायम टू टायम चॅक करूं जाय। हॉटेलाचें चॅकींग हें फक्त सुरक्षेच्या दृश्टीन ट्युरिस्टांचें चॅकींग आनी लॉग इन लॉग बुकाचें पळय करता तितले पुरते लिमिटेड रावूं जायना। खरें म्हणजे ह्यो बाकीच्यो सेफ्टी हें आसता, क्लिनींग आसता हॉटेलाचें ताचेरूय बी नदर दवरपा जाय। सांताक्रूजांत घडिल्ल्या ह्या घडणुकेक लागून गरीब कामगाराचे कोणाकूच पडूंक ना ही गजाल स्पश्ट जाल्या। कंत्राटदाराच्या निश्काळजीपणाक लागून काणकोणा 31 कामगार मेले। आता सांताक्रूजांत 3 जीव गेलो। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी। गोंय सरकारान नोकऱ्यो आनी शिक्षणांत ओबीसींक आरक्षण 27% केलां। बुधवारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत हो निर्णय जालो। गोंयांत ओबीसींची लोकसंख्या 3.84 लाख आसा अशें सर्वेक्षण म्हणटा। येता त्या 15शी भितर धोरण अधिसूचित जातले म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडियाक उलोवन दाखयलें। ओबीसी 27%, एसटी 12 आनी एससी 2% मेळून आता राज्यात वट्ट सरकारी आरक्षण 41%चेर पावलां। 2006 सरकारान निर्णय घेतलो, काँग्रेसच्या सरकारान निर्णय घेतलो की हे जी टक्केवारी 19.5 ती 26% करपाची। म्हणजे 2 वेळा काँग्रेसीन ओबीसीची पर्सेंटेज वाडयता आसतना कसलेच एक्सरसाइज न केल्यामुळे दोन्ही खेपा माघार घेवची पडली। त्यामुळे जेन्ना आमचे सरकार येयलें आमच्या मॅनिफेस्टोन आमी डिमांड केलो की 27% करचे म्हणून, त्या प्रमाणे हो गेल्या वर्सा एक्सरसाइज चालू केलो आमचे मिनिस्टर बाब महादेव नायक
26.26% OBC पॉप्युलेशन आहा गोंयांत. त्या हाच्या प्रमाणे 27% रेकमेंडेशन OBC कमिशनान सरकाराक केल्ले. कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून आयच्या कॅबिनेटान सरकारान निर्णय घेतलेलो आहा की विथ इमिजिएट इफेक्ट OBCचे रिजर्वेशन 27% करपाचें. ज्या दिसा नोटिफिकेशन येतलें प्रत्यक्षान त्या दिसा पासून ते इफेक्टीव जातले. आनी हे 27% दिल्या नंतर सुद्धा टोटल रिजर्वेशन इन गोवा इज 41%. रिजर्वेशन जे आसा ते फक्त पर्सेंटेज वाडयल्या. अवर डिक्लरेशन डोंट डायल्यूट माय डिक्लरेशन. माय डिक्लरेशन दॅट इज फ्रॉम 19.5 आय हॅव इन्क्रीज इट टू 27%. ओबीसीचे हितून भितर निरक्षराचे प्रमाण जे आसा ते 7.44 जाता आनी तितून दादल्यांचे 4.75 आनी बायलांचे 10.20. 60% ओबीसी लोकसंख्येची शैक्षणिक पातळी आसा ती प्राथमीक स्तराचेर उरता आनी उच्च शिक्षण जे घेवपाक जाय तितून 1% लोक कमी आसात. ओबीसी भितर शासकीय नोकरदार आसात ते 5%च आसात आनी बाकीचे नोकरदार आसात ते 19% आसात. स्वयंरोजगार करपी 2.85 आसा, 8.27 मात बेरोजगार आसात. आनी हे खातीर आमच्या माननीय मुख्यमंत्री दिसले की हे सगळे आमी चर्चा केली उपरांत ही जी गजाल इतले वर्सां जे लोक मागताले ती भारतीय जनता पक्षाचे सरकारच पूर्ण करू शकता हे प्रत्येक गोंयच्या लोकांक खबर आशिल्ले आनी तेजे आज हे सिद्ध जाल्ले आसा की आमच्या सरकारान हे करून दाखयल्ले आसा. ओबीसी 27% करून दिले त्याचे बद्दल आमी तांकां थँक्स म्हणटा आनी अशेंच आमकां तांचो सपोर्टाचो. रुबी रेजिडेन्सीच्या बिल्डराची सगळी लायसनां सस्पेंड करतले. काणकोणा ह्या रेजिडेन्सींतल्या लोकांनी भंय उक्तायल्ल्यान थंयच्या बिल्डिंगांचें इन्स्पेक्शन करतले. मात सगळ्यो कुडी काडून जाल्ल्यान लवंडल्यो बिल्डिंगो मोडपाची गरज ना अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा. ज्या कमिटी बिल्डिंगांचेर मार्गदर्शक तत्वां थारायतली. काणकोणचे कोसळिल्ले बिल्डिंगे पोना 31 कामगार सोंपले. 4 उंचेले अधिकारी भितर पडल्यात मात बिल्डर अजूनय मेकळो भोंवता. I don't know about a PWD committee. PWD might have constituted a team to check up the structural stability. That is a different issue. पहिली गजाल म्हणजे डिमोलिशन करपा फाटल्यान हेतू कितें आशिल्लो तो तूं म्हाका काड आनी पळय. थंय काम करणाऱ्या लोकांक धोको निर्माण जाला. आतां काम सोंपलें. फेज 1 भितर आमकां कांय व्हडलें डेंजर दिसून ना. फेज 1 भितर ताका जाय जाल्यार चॅकींग करून घेवं येता पण इमिनंट डेंजर अशें कांय ना. थंयचे लोक सांगतात आमी तांकां मेळ्ळे जाल्यार ते म्हणटा खिळो मारल्या पासून माती भायर पडटली. I'll ask them. I'll ask the officials to check up. Already they सगळे लायसन्सां इतली हे कर म्हणलें मरे सस्पेंड कर म्हणलें. In future you will not get any problem. No. The responsibility of any structure is of municipality or the concerned local authority. Yeah, in this case, for example, municipal license does not even have signature of the architect. The note written by municipal engineer does not mention of stability certificate. ज्या कमिटीक 2 हे दिला. एक ही बिल्डिंग कित्याक पडली ते 1 म्हयन्यान प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी म्हणला आनी what should be the guidelines which checks and balance should be established so that what municipality does is counter checked by someone. इतले मजगती काणकोण दुर्घटना प्रकरणात मडगाव सत्र न्यायालयान आरोपी विश्वास देसायाक 10 दिसांची पुलीस कादय फरमायल्या. The accused Vishwas Desai was produced before the court today. He has been remanded to 10 days of police custody. Honorable Sessions Court today has heard a bail application of the Chief Officer Prashant Shirodkar. We have contended before the Honorable Sessions Court that this man is directly involved in this conspiracy to grant this occupancy certificate to a building which was not complete. He has overlooked the fact that there was no NOC from the Directorate of Fire and Emergency Services, and this is because this building would never qualify for this NOC from the Fire Department. Bureau Report Prudent. तेहलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ तरुण तेजपालाक पणजे कोर्टान जामीन न्हयकारलो. ताचो जामीन अर्ज भायर मारलो. तेजपाल साक्षीदारांकडेन मेतेर जावंक शकता हो सरकार पक्षाचो दावो कोर्टान मानून घेतलो. तेजपालाची न्यायालयीन कादय हे पयलींच आनीक 14 दिसांनी वाडयल्या. तेहलकाचे पत्रकार चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केलो म्हूण तेजपालाचेर आरोप आसा. 30 नोव्हेंबरा सावन तेजपाल जेलींत आसा. तेजपाल चड करून बिरेस्तारा हायकोर्टांत वतलो. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.